नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्रचे सीए साधक म्हणल्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा. सीए परीक्षा बारीक कश्टांची म्हण तुम्ही सर जाण आसात. असले एका परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ले साधक आज आमचे सोय आसा. ते जावन आसा सीए निकिता डिसोजा. निकिता, तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. निकिताची मोठवी परिचय करूंक हांव तुमचे मुखार आशेता. निकिता किनिगोळी फिरगजीचे. आजे बापायचें नांव रिचर्ड डिसोजा, आवयचें नांव नीना डिसोजा, धाकटे भयणीचें नांव निशा डिसोजा आनी आर्टिकलशीप चंद्रमोहन के.वाय. अँड को थंय सांपयलां. सो निकिता, पयल्यान पयलें हांव तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू सो मच. तो दीस कसो आसलो? क्रिसमसाच्या टायमार तुमचे रिजल्ट आयले, सो तुका कशें भोगलें त्या दिसा? रिजल्टाच्या दिसा भशेन अगर हांवें सांगचें तर नॉर्मली कशें इन्स्टिट्यूटाचें जाता म्हळ्यार नोव्हेंबरांत अगर एग्जाम्स आसल्यार रिजल्ट्स जानेवारींत येतात. सो हांव रिजल्ट जानेवारींत एक्सपेक्ट करनासली, पूण 20th डिसेंबराक इन्स्टिट्यूटांत नोटिफिकेशन आयलें की रिजल्ट्स 25th डिसेंबराक येतात म्हण. म्हाका इंटेंशन आसलें की रिजल्ट्स हांव म्हजे फॅमिली उट्ट पळयचें म्हण. सो क्रिसमस असो दीस म्हूण कळटना मस्त संतोश जालो, कित्याक एक कॉन्फिडन्स आसला हांव रिजल्ट पॉझिटिव्ह येता तशें फॅमिली उट्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करयत आनी सीए जावची खुशी संभ्रम येत म्हूण आशा जाली. पूण मागीर चेंज जालें. 26th लेट इन द इवनिंग म्हूण इन्स्टिट्यूटान नोटिफिकेशन आयलें. रिजल्टाच्या दिसा हांवें हांव दुसरे कडेन काम करनासा तशें हांवें त्या दीस लीव काडून गेली. मागीर सकाळीं तावनूंत एवरी 1 hour चॅक करनंत आसल्या की सांगूंक जायना खंय सांजेर सांगलां, पूण खंय दनपारां या सकाळीं रिजल्ट अनावन्स जावंक पुरो म्हूण. पूण मागीर सांजेर 5 वरां जाताना नोटिफिकेशन आयलें की रिजल्ट 11 वरार येता म्हूण. त्या दीस एक फंक्शनय आसलें अटेंड करूंक. तशें मम्मी इन्सिस्ट करूंक लागली कशेंय 11 वरार येता, फंक्शन अटेंड करने या म्हूण. गेली, फंक्शन अटेंड केलें. 10:30 10:45 भितर घरा आयले आमी, कित्याक केदाळे आनी अनावन्स जावंक पुरो म्हूण. मागीर 10:50-55 जाता रिजल्ट अनावन्स जालें. हांवें देवा कडेन मागून रोल नंबर SRO घालून चॅक करतना ॲज एक्सपेक्टेड सक्सेसफूल म्हणून आयलें. मस्त खुशी जाली. देवाक मस्त त्या दीस हांवें अर्गां दिल्या आनी मम्मी डॅडा म्हज्या फॅमिलीचो मस्त उपकार बावडला, कित्याक तांचें सपोर्ट नासलें जाल्यार जातें ना आसलें. मागीर 11 वरां जालीं तरी आमकां म्हळ्यार त्या दीस वाड्यांत फंक्शन आसलें कार आमचे नेबर्स आनी पुरा आसा जागी आसतली म्हूण चिंतून म्हळ्यार तांकां म्हजे थंय मस्त हुस्को आसलो पयलें तावनी. सो ही खबर आमी तांकां शेअर केली. मागीर हांवें म्हज्या वॉट्सॅपाचेर स्टेटसार गेल्लें फ्रेंड्सांक आनी हांवें तेदाळ्यात फोन करून सांगलें की जालें म्हूण. स्टेटसा निमती गल्ल्या निमती आनी मस्त कॉल्स आयले म्हाका. लगभग 1-2 o'clock म्हणसर कॉल्स येवन आसले, मेसेजीस येवन आसली. सो त्या दीस संतोश म्हणल्यार बरें न्हिदतना आनी 2-2:30 जाल्यान त्या दीस. ओके, तर ते ऑड टायमार आयल्यार तुम्ही बरें करून सेलिब्रेट केलें न्ही. जायत या तुमकां इतलो संतोष भोगला रे, हाजे फाटल्यान तितलेच वावंट आसा, देखून तुमकां तितलो संतोष भोगता. सो ह्या इल्ल्या वावंटा विशयांत उलया. सो तुमी तुमचें शेड्यूल कशें आसलें? शिकतना तुमी कशें प्लॅन केल्लें? प्लॅन करचें म्हळ्यार जेन्ना आमकां लीव मेळटा पळय तें हांवें प्री प्लॅन करून दवरलें. ह्या म्हयन्यान कितले म्हयने म्हाका रजा मेळ्ळ्या आनी ती रजा हांवें कशें युटिलायज करीचें म्हूण एक स्टडी प्लॅनर हांवें प्रिपेर करून दवरलें. आनी एवरी वीक एवरी मंथ म्हणल्यार बरी रिव्यू करना आसली. अगर खंय लूप होल्स आसात ते केल्ले अगर जाते ना, अगर म्हज्या टायमार कंप्लीट जाते ना जाल्यार ते रिवायज हांव कन्सिस्टंटली करना आसली. आनी एवरी डेचें सांगचें तर मिनिमम हांव 8 hours वाचताली, मॅक्झिमम 10 hours. आनी एग्जामाच्या पयलेच्या म्हयन्यांनी पयलेच्या हप्त्यांनी 12 hours म्हणसर हांवें स्टडी केल्या. मागीर कालें म्हळ्यार स्टडी स्लॉट म्हळ्यार कन्सिस्टंटली 4 hours, एक 4 hours स्लॉट, 3 hours तशें स्लॉट्स दोन हांव वाचतली. आनी अशें केलें की एप्रोच एवरी सब्जेक्टाक डिफरंट जाता. प्रॅक्टिकल, थियोरी केदाळे वाचचे ते कशें म्हाका कम्फर्टेबल जाता त्या प्रमाणे त्या रुटिना शेड्युलार हांवें स्टडी प्लॅन केल्लें. सो तशें आसलें की तुमकां फूल डे तुमी एकच सब्जेक्ट चूज करतले की ऑर अल्टरनेटीव डेज कशें करतले? फूल डे एकच सब्जेक्ट हांवें करूना, कित्याक ते कंप्लीट ड्रेन करता आनी तितले प्रोडक्टीव जायनातलें म्हाका. सो हांव नॉर्मली थियोरी सब्जेक्ट्सांनी सकाळींच्या शेड्युलार दवरतली, प्रॅक्टिकल आनी पुरा दनपारां. सो 2 subjects a डे हांवें काडून गेल्यात. चड हांवें 3 subjects करूंक वचोना, कित्याक तेय प्रोडक्टीव जायनात मागीर. सो पोर्शनय म्हाका कंप्लीट करूंक आसल्या टायमार. सो 2 subjects a डे करून स्टडी करनासलें. ग्रेट. सो तुमी कोचिंग खंयची काडून गेलां की कोचिंग जावन दी फायनल जावन दी? इंटराक हांव मॅप्स कॉलेजीक जॉयन जाली, थंय कोचिंग काडून गेलें हांवें. मागीर स्टडी टायमार आनी पुरो ते अल्टिमेटली सेल्फाक येता. फायनलाक सेल्फूच केली इनिशियली. मागीर म्हाका थोडे सब्जेक्ट्सांत ग्रीप
मेळोन ना सेल्फ स्टडी केल्ल्यान सो मागीर हांव ऑफलायन कोचिंग ते पेन ड्रायव्ह गूगल ड्रायव्ह क्लासीस हांवें ऑप्ट करून क्लासीस केल्यात. सो कोचिंगाचे इम्पॅक्ट कशें आहले तुमचे वयर? कोचिंग म्हळ्यार आतां सीएन तर हांव ओल्ड सिलेबसान बरयलें, मागीर आतां न्यूवाक ऑप्ट जालें. तेदाळा 8 सब्जेक्ट्स आहले. थोडे सब्जेक्ट्सान म्हाका बरो ग्रीप आसा, सेल्फान करियेत म्हूण बगलें आनी हांवें सेल्फान इनिशियली स्टडी हांवें सेल्फानच स्टार्ट केली. पूण सब्जेक्ट्स FR AFMांत थोडेशे टेक्निकल नॉलेज म्हूण बगतना सेल्फान तो रिपिटी जायना म्हूण म्हाका बगलें मागीर कंटिन्यू करतना. तशें हांवें मागीर त्या कॉन्सेप्ट्स क्लॅरिटी खातीर हांवें क्लासीसाक स्विच केलें. ओके, ग्रेट. आता तुम्ही सांगले तुम्ही ओल्ड स्किमात न्यू स्किमा गेल्यात. आता न्यू स्किमान कशें जालें म्हळ्यार 8 सब्जेक्ट आहले, 6 सब्जेक्टा गेल्यात, 2 सेल्फ बेस्डा गेल्यात. सो सेल्फ बेस्डाचे कशें ते मॉड्यूल वर्क जाता सांगेत की? हांवें म्हजो फर्स्ट ग्रूप ओल्ड सिलेबसान क्लियर केल्लो. तशें म्हाका त्या फर्स्ट ग्रुपाचे स्पॉम एग्जाम बरोवंक मेळ्ळो ना. सेकेंड ग्रुपाचे कॉस्टिंग पेपर म्हाका स्पॉम एग्जामान बरोवंक मेळ्ळें. सो ते हांवें फस्ट इन्स्टिट्यूटाचो मॅटेरियल रेफर केला. क्वेश्चन्स आनी पुरो इन्स्टिट्यूटाचे मॅटेरियल हांवें सॉल्व केल्ले. मागीर लास्ट एग्जाम हांवेच्या पयलीं क्रिस्प मॅटेरियल जावचे खातीर जस्ट ब्रशअप करचे खातीर कॉन्सेप्ट्स हांवें एका फॅकल्टीचे नोट्स रेफर केल्ले. एग्जाम ती CA फायनलाच्या लेवलार म्हूण तितली हार्ड म्हूण ना, पूण इजिली क्लियर करूंक जाता. टायमली प्रिपेरेशन आनी केल्यार इजिली क्लियर करियेत. ओके सर, ॲक्च्युली आता तुमकां बरें जालां न्ही ते न्यू स्कीम आयल्या मागीर तुका 2 कोर सब्जेक्टाक ॲक्च्युली बरें करून टायम डेडिकेट करियेत आनी 2 सब्जेक्टाक ॲक्च्युली मस्त टायम मेळटा शिकोवंक. ओके, तुमच्या फूल जर्नीन तुमकां कोणी चियर लिडर आले की स्टार्टींग थंय एंड मसो तुमकां फूल सपोर्ट केल्ली मनशां आहली तर विचारल्यार कोणाचें नांव सांगतात तुमी? मेनली पेरंट्स. पेरंट्स आतां मस्त सपोर्ट आहलो. तशें जावन कन्सिस्टंटली म्हाका ही कोर्स कंप्लीट करूंक साध्य जालें. स्पेसिफिकली सांगचें तर म्हजी मम्मी एवरी डे म्हणल्यार बरवी ती म्हाका मोटिवेट करना आहली. म्हजें म्हळ्यार थोडे लायक अटेम्प्ट दितना थोडे अटेम्प्टान जावना, ज्या अटेम्प्टान हांव एक्सपेक्ट करना आहली की क्लियर जायन म्हणून, त्या अटेम्प्टांनी म्हजे जेन्ना क्लियर जावना त्या टायमार इमोशनल ब्रेकडावन जातालें. त्या टायमार मस्त म्हाका इमोशनली सपोर्ट, पॉझिटिव्ह थिंकींग, गिवअप करनासतना वो कोर्स कन्सिस्टंटली वाचून पोर्शन कंप्लीट करूंक आनी गायडन्स म्हणल्यार बरी म्हजी मम्मी म्हज्या फाटल्यान आहली. सो तिजो सपोर्ट, म्हज्या डाडाचो सपोर्ट, म्हजे भयण, फॅमिली सपोर्ट मस्त आसलो. तशेंच फ्रेंड्सांय आहलीं. कन्सिस्टंटली हांव तांचे कडेन उलोवन आहलीं, शेअर करना आहलीं. मागीर वाचतना कशें खंयचे अगर समाजांत स्ट्रॅटजी चेंज करीचे या खंयच्या सब्जेक्टा विशयंत डिस्कस करीचे जाल्यार म्हज्या फ्रेंड्सांनी जो बजेट पर्स्यू करनात तांचे कडेन हांव डिस्कस करना आहलें. ओके, तर त्या टायमार तुमकां कळटा न्ही ॲक्च्युली कितली बरी मनशां आसात आमच्या सरावंडिंगार म्हणून. ओके, आतां CA शिकोवंक म्हणून आमच्या ऑडियन्सान मस्त जाणां आसात शिकाचे गी नाका गी, हांवें कोर्स काण गेल्यार हांवें कितें एक्सपेक्ट करियेत म्हण आसता तांचे मतीर. तांकां तूं कितें सांगूंक आशेताय? हांवें इनिशियल जो CA कोर्स पर्स्यू करूंक आशेतात तांकां हांवें इतलें सांगचें की पयलें जॉयन जावचे पयलें ह्या कोर्साची माहीत काण घेया. जस्ट CA म्हूण आयकून जम जावचें समा म्हूण दिसना म्हाका, कित्याक कोर्सान किंचे पुरो एज्युकेशन मेळटा. कित्याक सुमार जाणां आतां आसात ज्यो CA ऑलरेडी पर्स्यू करनात, त्या इंटर या फायनल स्टेजींत आसा, ती ऑलरेडी जाल्यान. तांचे कडेन वचून माहीत दिसान वो कोर्सान कांय आसा, खंयचे पुरो सॅक्टर्सांची नॉलेज मेळटा, खंय पुरो मुखार कामां मेळची साध्य आसा म्हूण फायंड आवट करचें बरें. कित्याक आमकां कळटा की कोर्स आमकां पर्स्यू करियेत, म्हाका हातूंत इंट्रस्ट आसा. मेन ह्या कोर्सान कालें म्हळ्यार इंट्रस्ट आसा जे, क्युरियोसिटी आसा जे, ना तेदळा हे हार्ड म्हूण तितलें बगना. सो कोणीय अगर पर्स्यू करनासत, कोणाक अगर हे कोर्स जॉयन जावंक आशा आसा जाल्यार पयले कोर्साची माहीत काण घेया, जाणा जाया कसो आसा म्हूण, ताच्या उपरांत तुमी चूज करा म्हूण. सो मेनली इंट्रस्ट आसाचें म्हणटात कितेंच साध्य ना. ना जायना. ओके, सो ऑलरेडी कोणें चूज केला कोर्स आनी पर्स्यू करत आसात तांकां तुमचे थोडे टिप्स दितात की? आतां नवे सिलेबसान कशें जालां म्हळ्यार IPCC क्लियर करनंतर 2 वर्सां आर्टिकलशीप करूंक. तशें तुमच्या आर्टिकलशिपाच्या पिरियडान तुमकां कांय प्रॉब्लम ना. लायक स्टडी लीव आमच्या टायमार जाल्यार 3 इयर्साच्या आर्टिकलशीप करतना आमकां काय जातालें म्हळ्यार लिवाक आनी अप्लाय करचें पडटालें. तें एक डिफरंट टायपाचें हें आहलें. पूण आतां ती एक फॅसिलिटी ना. सो कंप्लिटली फोकस 2 वर्सां आर्टिकलशिपाच्या जर्नीत फोकस दियेत. पूण सायमल्टेनियसली त्या टायमार इम्पॉर्टंट कालें म्हळ्यार अजे फायनलाक प्रिपेर करूंक स्टार्ट करीचे. मागीर 2 इयर्साची आर्टिकलशीप जाल्या उपरांत जो एग्जाम लीव मेळटा तातूंत प्रिफरेबली काली रिविजन दवरल्यार बेटर म्हूण म्हजें ओपिनियन.
तशें आतां 2 वर्सांच्या टायमार जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना जो पुरो कोचिंग काणगोंक या मे बी सेल्फ करताय जाल्यार सेल्फ अगर खंयच्या सब्जेक्ट्स वयर ग्रिप ना तशें ऑनलायन कोचिंग या मे बी ऑफलायन कोचिंग कशें ऑप्ट जाता त्या प्रमाणे कोचिंग काणगोन आपले फूल स्टडी एक टायमाची स्टडी 2 वर्सांच्या तूं कंप्लीट करूंक ट्राय करा. ताच्या उपरांत ते जो लीव मेळटा मे बी 6 मंथ्स जो एनी लीव जो मेळटा एग्जामा टायमार ती पयलींच प्री प्लॅन करून दवरा. त्या म्हयन्यान कशें कळ्ळें प्लॅन करचें म्हण. म्हाका एक उडास आसा जेन्ना CPT शिकोवन आहल्या त्या CPTच्या टायमार एक बूक येता ICIचे बुकमार्क एक आयिल्लो. त्या बुकमार्कांत एक कोट असो आसलो की इफ यू आर फेलिंग टू प्लॅन यू आर प्लॅनिंग टू फेल. ते म्हाका मस्त म्हणजे CA जर्नीन त्या मे बी पर्सनल लायफान ते म्हाका मस्त रिलेटेबल जालां. खंय अगर आमी प्लॅन करूंक फेल जाल्यार न्ही ते कंप्लिटली जायना मागीर सक्सेसफूल जायना. तो जो रजा पयल्यान मेळटा म्हण आतां गुत आसता न्ही. सो पयलीं ती प्लॅन करा कशें त्या टायमार कांय कितें करा शेड्यूलांनी करा. आनी स्पेसिफिकली म्हणजे पर्सनल एक्सपिरियन्स नागार हांवें सांगचें तर मटेरियल एक फिक्स्ड दवरा. एग्जामाच्या खाली त्या रिविजनाच्या टायमार म्हणणे 1.5 days प्लस बिफोर दी एग्जाम जो आसा पळय ते 1.5 days खातीर मटेरियल आनी पुरो पयलीं चूज करून दवरा. आनी त्या लेवलारच प्रिपेर करा की म्हाका 1.5 days की जो मटेरियल हांव रिविजन करतना पळोवन आसा सेम मटेरियल म्हाका त्या दिसी यूज जायचें. सो अशें पुरो आनी खंय पयलींच गायडन्स जो पुरो प्रिपरेशनाक जाय स्ट्रॅटेजी पुरो जाय लोकांक जो ऑलरेडी बरें येयलांत तांच्या कडेन जावन एप्रोच करून काण घेया. तुम्ही फर्स्ट पॉयंट कितें सांगलें म्हळ्यार एक प्लॅन करा तुमचे कडेन एक स्ट्रॅटेजी आसचे. आनी सेकंड कितें सांगलें म्हळ्यार तुमचे खंयचे मटेरियल आसा ते ऑलरेडी फिक्स करून दवरा. लास्ट मोमेंटाक खंयचो एक नवोच बूक ओपन करनाकात म्हणून. येस ओके. ह्या फेजांत ऑर आमी CA शिकतना नॉर्मल जावन आमकां सेल्फ डावट येवचें साध्य आसा. आमी काल्या कोर्स काण गेलो मस्त आसा शिकोवंक मस्त आसा ते अटेम्प्ट काले करचे. सो त्या फेजार तुमी कशें हँडल केलें तुमकांत? सेल्फ डावट येतात त्या फेजान ना म्हण सांगना कित्याक तरेपटी म्हळ्यार पयले पटी म्हजे अगर हांवें इन्स्टंट सांगचें जाल्यार हांवें फस्ट फेलियर एनकावंटर केलें IPCC लेवलार. फस्ट अटेम्प्ट म्हाका क्लियर जावना. त्या अटेम्प्टान म्हाका इमोशनल ब्रेकडावन त्या अटेम्प्टान तितलें जावना कित्याक म्हाका गोत्तालें की म्हजें प्रिपरेशन लॅकिंग जावन आसा म्हण. पूण म्हाका मस्त भोगलें केन्ना म्हळ्यार फायनलांत जेन्ना ज्या अटेम्प्टान हांव क्लियर जाता म्हणून होप करनासली त्या अटेम्प्टान म्हाका एग्रिगेटर 196 आयला. सो इंडिविज्युअल सब्जेक्ट्स क्लियर जावन टोटलाक येतना 4 marks शॉर्ट. ते म्हाका मस्त इमोशनल ब्रेकडावन जालें कित्याक हांव मस्त होप करनासली त्या अटेम्प्टान जाता म्हण. त्या टायमार ते जो इमोशनल फेज आसता जो सेल्फ डावट फेज आसता ते कन्सिस्टंटली नेक्स्ट अटेम्प्ट बरोवनच्या मुसोर आसता की अगर क्लियर जालें जाल्यार बरो वाचचें म्हण नासलें म्हण फील एक जाता. पूण म्हाका मेनली त्या टायमार म्हजे पेरंट्सां म्हाका इमोशनल मस्त सपोर्ट दिवन आहली. अगर तुमी वडो चेअर लिडर विशयन विचारलें हांवें मम्मी विशयन सांगलें म्हणजे स्पेसिफिकली हांव काल्याक म्हणटा म्हळ्यार म्हजे मम्मीचें कालें जावन आहलें म्हळ्यार एवरी डे ती म्हाका सकाळीं एक गूड मॉर्निंग मेसेज धाडटाली आनी तातूंत एक मोटिवेशन असो कोट एवरी डे. सो आनी युनीक मोटिवेशन असो कोट. सो म्हजो दीस त्या डे म्हणजे नॉर्मली हांवें स्टडी प्रिपेर करची 7:30 उपरांत सकाळीं. सो तिजो मेसेज पळोवन हांवें म्हजो दीस स्टार्ट करचो जालो. सो इट वॉज सो मोटिवेटींग. सगळे दिसाक म्हाका एक तरेचें लायक इन्स्पिरेशन जातालें. आनी केदाळें हांव लो फील केल्यार हांवें मम्मीक कॉल करचें आहलें आनी म्हजी फ्रेंड्सांय आहलीं तांचे कडेन कॉल करून उलयतालीं. ते कॉल केल्ल्यान तांचे कडेन डिस्कस केल्ल्यान आनी तरेपटी म्युजीक आयकून तशें म्हाका सेल्फ डावट आनी ओवरकम करूंक इजी जालें. सो आमचे थंय तो दवरनासतना आमी दुसऱ्या सांगता शेअर करचें आमकां काल फील जाता. सो स्वीट ऑफ युअर मम्मी ऑल्सो. ते मोटिवेशनल कोट तुमचे डे बरो स्टार्ट जातालो. ओके. आतां तुमचे CA जालें. आतां तुमचे फ्युचर प्लॅन्स काले करूंक आशेतात तुमी? फ्युचर हांव एम्प्लॉयमेंट सॅक्टराक येता. सो प्रिफरेबली आतां कॅम्पस प्लेसमेंट्स आनी आसात तशें थंय एप्लाय करता ऑन ये कॅम्पस प्लस ऑफलायन हांव जॉब सोदून आसा. ओके ग्रेट. ओके भोव कशी जाली तुजे विशयांत उलोवंक. तुजे CA विशयांत एक बरें इन्सायट दिलां तुवें आमकां सर्वांक. तशेंच कार्यक्रमाक हेर करचे पयलें तुका खंयची फायनल मेसेज दिवंक आसल्यार ऑडियन्साक आनी कोणाक देव बरें करूंक आसल्यार हो तुजो अवकाश. ऑडियन्साक अगर हांव मेसेज दिवंक हें आशेतां की CA कोर्स हार्ड आसा वय पूण पर्स्यू करीत आनी एक पुटी तुमी निर्धार केला की तुमकां CA जायचें म्हण तरी खंयच्याय स्टेजीन फेलियर जावंक पुरो अप्स एंड डावन्स आसात मस्त. पूण केदाळी गिव अप करनाकात. पर्स्यू करा
जो सोपान तुम्ही चिंतलां ते तुम्ही जारी करा आनी खंडीत हर एकल्या कडेन जो पुरा CA करूंक आश येता तांकां हर एकल्यांक एक सोपान जारी करूंक साध्य आसा. विश्वा कोंकणी केंद्राक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हो अवकाश करून दिल्याक, म्हजे एक्सपिरियन्स शेअर करूंक म्हाका हो अवकाश करून दिल्याक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हांव देवाक अर्गां दिवंकी आश येता की म्हाका CA जावचें भाग ताणें फावो केलें. तशें उपकार बावडूंक आश येता म्हज्या फॅमिलीचो आनी सर म्हज्या फ्रेंड्स ज्यो म्हजे थंय हुस्को दवरून आसात, जांकां आशा आसली की हांवें CA जायचें, तांचो पाठिंबो म्हाका मस्तो आसल्यान हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सो मेस्तांक देव बरें करूं. खंडीत जावन तुजी जर्नी आयकून म्हाकाय मस्त म्हज्या जर्नी सोड आसायलो. देव बरें करूं तुका. थँक्यू रेश्मा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आनी आमच्या विक्षकांक हे कार्यक्रम विक्षण केल्यार तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्रच्या YouTube चॅनलाक लाईक, शेअर आनी सबस्क्राईब करा. देव बरें करूं.